बोवाळ जालो की म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन पडटेरी वाघ दिसतात तेन्ना एन्व्हायरमेंटलिस्टांनी हे केलें की ते टायगर रिझर्व म्हणून जितको प्रेम वाघाचेर आसा म्हाका दिसना आनी कोणाचेर तितको प्रेम आसतलो काय पॅशन आसतलें. वायल्ड लायफ फोटोग्राफी हांव करता. हांव सगळे कडेन वाघाचे सँच्युरी भोंवला. गेले वर्सान 4दा तरी वयता हांव 4-4 दीस आनी सगळे सँच्युरीचे मॅनेजमेंट, फॉरेस्ट कशें मॅनेज केले वयता हे सगळे गोष्टी हांवें अनुभव स्वता घेतला. जंगलान 14-14 वरां बसून म्हाका कांय त्यो गोष्टी वाघाचे बद्दल काय वाघाचे संबंधीत हांगाच न्हू देशभरान कॉर्बेट आसून दी, दुधवा नॅशनल पार्क उत्तर प्रदेशान आसून दी, काय रणथंबोर आसून दी, काय बांधवगड आसून दी, जितको हांव भोंवला म्हाका दिसता की जे लोक हेजेर टिका करता तेणी बी भोंवून काडपाची गरज आसा की बाबा कशें सँच्युरी मॅनेज केले वयता. आमची एक जबाबदारी आसा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून की बेश्टे वाघाच्या नांवान वाघ जो आहा ताका वेगळ्या तरेचो कॉरिडोर आसता. तो एक नॅचरल कॉरिडोर डेव्हलप जाता. आयज जो वाघ गोंयान येता तो एक ट्रान्झिटरी एक बेश्टो एक ह्या कर्नाटकाच्या तो कॉरिडोरच्या माध्यमांतल्यान येवन वयता. रेसिडेंट वाघ म्हणटा ते गोंयान आमकां आयज पर्यंत सापडूंक ना. जे इन्फॉर्मेशन म्हाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी हांव जे म्हायती काडल्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळे येता. मोल्याच्या बॉर्डरीक बी आमकां दिसता केन्ना केन्ना ते भायल्यान कर्नाटकाच्यान येता. वेस्टर्न घाट असल्या कारणान तो कॉरिडोर जो नॅचरल कॉरिडोर त्या कॉरिडोरांतल्यान येवन ते भायर सरता. पूण रेसिडेंट वाघ म्हणटा ते आयज पर्यंत एस्टॅब्लिश जावंक ना फॅक्ट की गोंया राज्यान रेसिडेंट वाघ आहा. दुसरी बाब टायगराचो सर्वे करपाचो वेगळो विशय आसता. सेन्सस टायगराचो काडपाचो तो वेगळो विशय आसता. कांय लोक केन्ना केन्ना कितें करता तांकां तें समजना आनी ते लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न. जो पर्यंत हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा आनी जबाबदारी आमचे मुख्यमंत्री म्हाजेर दिल्ली आसा आनी केंद्र नेतृत्व म्हाजेर दिल्ली आसा, गोंया राज्यान वेवस्थीत एक पीपल फ्रेंडली डिपार्टमेंट म्हणून प्रयत्न आमचो आसतलो आनी लोकां मदीं रावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काम करपाची गरज आसा. लोकां बरोबर कॉन्फ्लिक्ट करपाक हांव दिवचो ना आनी जे कितें निर्णय हांव घेतलो की पीपल सेंट्रीक अँड पीपल ओरिएंटेड आमी डिसिजन आमी घेतले. गोंयान परत एकदां सांगता की हो जो वाघ म्हणून हांव आयकला खूब दीस तो कॉरिडोरच्या माध्यमांतल्यान गोंयान येवन परत भायर सरता. रेसिडेंट वाघ म्हणटा तेन्ना गोंयान गरज ना टायगर रिझर्व करपाची आनी हांव जो पर्यंत मंत्री आहा तो पर्यंत टायगर रिझर्वचो विशय हांगा येना. कांय लोकांक आवडटले म्हाजे फर्म अँड बोल्ड स्टेटमेंट्स केन्ना केन्ना कांय लोकांक आवडचे ना. पूण हांव ते म्हाका ओव्हरऑल पिक्चर जे कितें आहा हांचे म्हाजी समजूत आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची. आनी म्हाजे वडील बी 21 वर्सांचे वयर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसले. आमी फॉरेस्टान भोंवल्या, आमी फॉरेस्ट पळयल्ले आसा. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट आनी फॉरेस्ट डेव्हलपमेंटाचेर आमचे चड भर आसतलो. महावीर सँच्युरी आसूं दी काय कोतीगांव आसूं दी फक्त फॉरेस्ट सँच्युरी म्हणून नांव ना. थंय कितें आमचे लोकांक आकर्शीत कशें करूं शकता. कॅम्पिंग सायट्स थंय आमी कशे आमी कम्युनिटी जे लोकल कम्युनिटी तांकां कशें आमी इन्वॉल्व करूं शकता. लोकांक रोजगार आमी कशें इन्वॉल्व करूं शकता. ह्या पोर्टफोलियो स्कोप भरपूर आहा आनी ह्या पोर्टफोलियोच्या स्कोपाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक फायदो कितें जाता फॉरेस्टाचो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो हेजेर आमचो भर आसूंक जाय. फॉरेस्ट ऑफिसरांक, फॉरेस्ट गार्डांक आमची सगळ्यांची सगळ्या लेवलाची मिटींग घेवपाची ऑलरेडी मंडेच्यान आमी स्टेट केल्ली आसा. ऑफिसरांक सांगलेलें आसा बोंडला बी सुदरपाची गरज आहा आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी केल्यार फॉरेस्ट इको ट्युरिझम जे आहा फॉरेस्ट एरियान जे इको ट्युरिझम प्रमोट करपाक गोंया राज्यान आयज आमी जायत्यो एक्सपेरिमेंट्स आमी करूं शकता.